म्हादय इशू ज्या तरेन भारतीय जनता पक्षाक बेळगांव आनी हांगा सीट मेळपाक जाय आशिल्लें तें मेळूना. हां 6 सीट मेळ्ळ्या तांकां थंय त्या एरियेन. ओके सो तांणी आतां चिंतपाक जाय म्हादय इशू रिजॉल्व कसो करपाचो तो भारतीय जनता पक्षान, कारण इट इज अ म्हादय ही बॅकबोन ऑफ गोवा स्टेट. सो तांणी हेजे वयल्यान तो विचार करपाक जाय. सर पण अशें आयकलां की आतां जेन्ना कर्नाटकान BJP येयल्या दे आर फिलींग दॅट कर्नाटका पीपल फिलींग दॅट दे वील रिजॉल्व द इशू एमिकेबली आनी तांकां उदक नाही, मेळटा. आता प्रश्न असो आसा की टोटल सीट जे म्हादय बेजिना येताले ते कितले आनी तातूंतले भारतीय जनता पक्षाक कितले मेळ्ळो हो विचार आमी पयलीं करपाक जाय. पूण एमिकेबल सोल्युशन काय आसचें ना हेजेर. एमिकेबल कितें आमचो बॅकबोन हां की आमकां त्रास करून हां आमी कर्नाटका उदक दिवंक शकना. आतां थंय भारतीय जनता पक्ष येवं किंवा आनी कोणूय येवं. आमकां त्रास करून आमी करना. आतां पिवपाचो तांचो प्रश्न कसो सोडोवपाचो तो आमी पळय. हां पूण नो गिवींग वॉटर. There is no question. Drinking water is separate. Giving water to Karnataka is separate.